आराधा आराधा स्वादी Sacramenta Bukti nurbe Kaltya kalza Karda tuka nama Sacramenta Bhakti Mona Kaltya Kalsa Karta Tuka Nama Karta Tuka Nama Arada Arada Swari Sacramenta Bhakti Mona Kaltya Kalsa Karta Tuka Nama Karta Tuka Nama Jivita soundotu akka mogaso grastu hoto amcha atmyaso Jivita soundotu akka mogaso grastu hoto amcha atmyaso tuzo sangata shita tuji kripa laleta tuzo sangata तुझी कृपा लालेता एक दिसा पुच्छत तुका आम्ही अतिरिक्ता आराधा आराधा स्वारी Sacramenta Bhakti Mona Kaltya Kalsa Karta Tuka Nama Karta
Somia Jesu, Somia Jesu, Aisovo dís, Aisovo dís, Tuve maka fovo kelyak, Tuve maka fovo kelyak, Tukam vargandita, Tukam vargandita, Undia rupar, Undia rupar, Ya bo pavitra sacramentant, Ya bo pavitra sacramentant, Tu azara saidikon, Tu hazara saidikun, Tukam vargandita, Tukam vargandita, Maka ekotam, Maka ekutam, Borigini, Burigini, Fovo kelakate, Fovo kelakate, Tukam vargandita, Tukam vargandita, Hotodo vel, Hotodo vel, Aradanan kursunku, Aradanan kursungu, Maka fovo kelakate, Maka fovo kelakate, Tukam vargandita, Tukam vargandita, Muja kutumant, Muja kutmant, Avoy bapoy, Avoy bapai, Bau boyni, Bau boini, Burgim balam, Burgim balam, Praist hodilam, Praist udilam, Kutmadaram, Kutmadara, Sairin deiri, Seiri deiri, Fovo kelakate, Fovo kelakate, Tukam vargandita, Tukam vargandita, मुझे सगळे जिनियंत मुझे सगळे जिनियत, मुझे सवयासून मुझे सव्यासून, मुझ्या सुखांत शे दुखांत मुझ्या सुखांत शे दुखांत, भलायकेंत शे पिडेंत भलायकेंत शे पिडे, बऱ्या वाईटांत बऱ्या वाईटांत, जी काणी सलवणेंत जी कणी सलवणेंत, वाचलेल्या खातीर तू असलेले खातीर, तुका वर्गांदिता तुका वर्गांदिता, पिडे शिडे ताव पिडे शिडे ताव, अनवरांत ताव अनवरात ताव, वाईट वडण्यात ताव वाईट वडण्यात ताव, म्हाका पयस दवरलेल्या खातीर म्हाका पयस दवरले तुका खातीर, वर्गांदिता तुका वर्गांदिता, म्हाका कितें गरजेचें म्हाका कितें गरजेचें, म्हाका कितें फावो तें म्हाका कितें फावो तें, तें सर तुवें फावो केल्ल्या खातीर तें सर तुवें फावो केल्ले खातीर, तुका वर्गांदिता तुका वर्गांदिता, अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू होगळाक तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुमया जेजू मान तुका सुम्या जेजू, नमन तुका सुमया जेजू नमन तुका सुम्या जेजू, वाकणणी तुका सुमया जेजू वाखाणी तुका सुम्या जेजू, होगळीक तुका सुमया जेजू होगळीक तुका सुम्या जेजू, प्रणिफा तुका सुमया जेजू प्रणिपा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता, आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आमच्या फुडासच्या सोम्याक आमी सरपडून नमस्कार करूया. नमस्कार करूया, या नमस्कार करूया, या नमस्कार करूया, सर आमी बसूया. आज म्हयन्याचो पयलो दीस रोजारी मायेक समर्पीत हो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो हांवें म्हणी येता आमी सुरू करता. आनी हांगासर हो थोडो वेळ आमी आराधन करशीत आसतना आदल्या म्हयन्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. आनी ह्या म्हयन्याक ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमचे खंयचे इरादे आसात, मागणी आसात, ते समासात ते मौनपणी सोम्या मुखार आतां आमी दवरया. सोम्यान आमकां केल्ल्या सर बरेपणाक उपकारी मौन जावन आतां आमी एक गीत गातले. तें गीत गावच्या पयलें मौनपणान एक घडी आमी
आमी कितें अर्गां दिवंक सुकल्या इतल्या दिसां खातीर देवान आमकां फोव केल्या खातीर आमचे सदे तो आसलो आमकां राखलां ताणें सांबाळलां ताणें थोडे फावटी आमी मागलेले आमकां मेळोंक ना अशें पण जायत्या संदर्भांनी आज आमी हांगासर कोपेलांत आसांव जाल्यार जेजू मुखार आसांव जाल्यार तशें एक मिसांव म्हणलें आमच्या जिवितांत आसा ताचे कुशे प्रमाणे आमी जियोन आसांव ताका कितें आमचें मिसांव मुंदरून व्हरूंक गरज आसा ती सगळीं पवित्र आत्म्याची देणी फळां तो आमकां फोव करता आमकां जाय जाल्लें तो दिता देखून एक घडी मौनपणी देवाक आमी अर्गां दिवया सोम्याक आमी अर्गां दिवया मौनपणी अर्गां दिवया आनी अर्गां दिवच्यात उपकार बावडच्यात आमी सुकल्याव जाल्यार एक घडी भर हो एक वेळ सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां म्हण नियाळसो आनी ह्या गिता सवे आमी सोम्याक अर्गां दिवया येया स्तुती करा येया गायन करा स्तुती करा येया गायन करा येया नमन करा येया प्रणाम करा येया नमन करा येया प्रणाम करा सकड आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया सकड आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया धन्य देवाक ताच्या नांवा गितां आमी गावया धन्य देवाक ताच्या नांवा गितां आमी गावया होसाना 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 देवा बाबा होसाना 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 देवा बाबा येया मोगान येया बोऱ्या मोनान येया येया मोगान येया बोऱ्या मोनान येया येया सोमेस येया खालत्या पोणान येया येया सोमेस येया खालत्या कोणान येया सकड आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया सकड आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सोम्याक सोडबंदाराक अर्गामी दिवया जेजू सोम्याक सोडबंदाराक अर्गामी दिवया होसाना 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 जेजू राया होसाना 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 जेजू राया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया दाबून येया कृपा जोडूंक येया येया दाबून येया कृपा सोडूंक येया सकड आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया सकड आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया पवित्र आत्म्या कृपे वताक प्रणाम करया पवित्र आत्म्या कृपे वताक प्रणाम करया होसाना 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 पवित्र आत्म्या होसाना 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 पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हालेलुया
बसूया. आमच्या मतींत जायती ते सावां इरादे आसात. आतां नव्या वेळार जायती ते सावांगा सरी आसात. आमी ती नव्या वेळार वाचतले. पूण एक घडी सक्रामेंता मुखार तुमचे खंयचे ते सावां जाल्यार मौनपणी तुमी सांगा आनी सोम्याचो आशिर्वाद जोडच्याक आमी आतां तयार जावया. आमी गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता. सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडलो. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगो सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. तुझेरा पात येता जेजू मोगाळा. तुझेरा पात येता जेजू मोगाळा. कष्टाची मोडा मुझे तुझे
पासून माग बापा सजात आम्ही देखील तुझ्या आशीषीचे ते दुर्बळ वाटेत विदेपणाचो पर्व सटलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जीव सदा खुर्साचो गुरव सोडलोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरे क्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बापा सजात आम्ही देखील तुझ्या क्रिस्ताचे कसले कुडीर व्हावं देवाची ओळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगून शांतीचे हाते जालोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरे क्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बापा सजात आम्ही देखील तुझ्या सांपियो मपसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौजचे खातीर देवा तुवें कपुचीन येजाक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेले जावचें वर्तें भाग फावो केलें ताचे विनंतीन कितें हांव अत्रेकून मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावोवची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दशादी दशातान सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दशादी दशातान सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक दशादी दशातान सदा सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजू तुवें तुवें सांगलाय मागा मागाणी तुमी घेतल्या सदा आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां ते म्हाका मेळाशें कर एका व्यक्तीक इस्रायल गांवावेचें काम बऱ्या तरान जावचे खातीर एका कुटुंबांत समाधान माया मोग रुतां जावचे खातीर एकल्याचें फावो तें आधार कार्ड जावचे खातीर बरें काम मेळचे खातीर कोर्टाची केस ती क्लोज जावचे खातीर पुताक बरी मोत सक्रमेंत घेवचें देणें आनी देवा लागीं मागचें देणें फावो जावचे खातीर आंगा वयली दूख गूण जावचे खातीर बरो व्यार जावचे खातीर दिल्ले पयशे फाटीं मेळचे खातीर जागो बऱ्या मोलाक विकून वयचे खातीर दुबय गेल्लें नर्स विजिटींग विजार ताका बरें काम मेळचे खातीर बऱ्या भलायके खातीर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक ताचें नांव हांगासर घाल्यांत त्या सर संद्यांक बरेंपण लाभचे खातीर रंजिता लुवीस हाच्या इराद्या खातीर मॅवरेल डिसोजाच्या इराद्या खातीर स्वीटी फेर्नांडीस हाची मागणी आनी त्या सवा खातीर जस्लिन मतायसाच्या बऱ्या फुडारा खातीर विल्मा मोंतेरोक बरी सैरीक लाबण बरी जिणी फावो जावचे खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां धन्यवाद नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता अस्त्रां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घड्यार महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या दशादी दशातां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेतां
ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता ते म्हाका फावो कर तुम्ही हांगासर जमलेले सर पाद्रे पेची भक्तिका तुमच्या काळजान मनांत खंयची ते आसात इरादे आसात कोणाय तुमकां मागोवंक सांगलां ते हे घडये सोम्या मुखार ह्या पाद्रे पेच्या मोजातीन आतां आमी मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां धन्यवाद नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तसा आता सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे नांव पात येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशिनात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत भरोसो म्हाका आसा एक घडी भर सांपाद्र बेच्या मोजतीन लाभलेल्या उपकारांक आमी अर्गां पाठोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां धन्यवाद नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजें नांव पात येता ये जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टातल्या धाकटे नासतना रावचे तुका साथ आमचे निर्भागी पात्यांचे तुजे काकूळ दाखय तुझी आनी आमची मोवाळ आवय मोरेच्या दुखेस आनी दुलोबे काळजा मरेपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमान रणये काकुळचे मये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी बरबशा तुका आमी लमरता आनी पतेची बेची बाळता या तुका प्रार्थना आस्कार उस्कार सोन आमी तुका आर्तन करता तर तुमचे शिकय ते तुजे काकुळचे दोळे आमचे पुत्री आनी या पतेच्या उपरांत तुजे कुशी सदैव फळ तुजे भगवंती देवाचे मेमा पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावचे खातीर सांज उजे जेजूच्या पसक्या बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पसत विनंती कर सांपी आम्हा पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पसत विनंती कर बापाय कालतो जावन जियेल्ल्या आम्हा पसत विनंती कर कष्टान वरान तिरासान सांबाळलेल्या आम्हा पसत विनंती कर फ्रांसाच्या पटला उदारा आम्हा पसत विनंती कर कापुचीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पसत विनंती कर सम्याच्या पशमाच्या गायांनी नेटलेल्या आम्हा पसत विनंती कर देवकरिस्ताते भक्तीन भरलेल्या आम्हा पसत विनंती कर तुमसरीच्या सक्रामेता मुखान बापाचे काकोळ दाखयलेल्या आम्हा पसत विनंती कर विधेयपणाच्या आदर्श आम्हा पसत विनंती कर मागण्यान तिरासान सांबाळलेल्या आम्हा पसत विनंती कर तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आम्हा पसत विनंती कर सर या जाकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पसत विनंती कर आत्म्याचे बचावे खातीर वावरलेल्या आम्हा पसत विनंती कर कडेस्तां भलायकेच्या दयेचा आम्हा पसत विनंती कर गरजेवंतां तक्षणां पावोवच्या आम्हा पसत विनंती कर तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा आम्हा पसत विनंती कर आम्हा समेस्तांच्या आदारा आम्हा पसत विनंती कर सांपियो आम्हा पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावचे खातीर ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पी जिनेक आपण दिवन विविध कृपे देण्यानी बरलोय आणि भगवान फ्रांसीस आसिसाच्या शेतान क्रिस्तसो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तेरासनान रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक
आमकां तुज्या कृपे देण्याने बर म्हण आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सांपियोचे दवरलेली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळाती करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका गनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखय जीवे तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संनी तू मुझ सर्वेस करतनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखय जीवे तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखय दिवे तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा काकुळ तुझी दाखय जीवे तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा ह्या मिसाक ते सवा हे परी आसात देवाक अर्गां दिता जेसिंता आनी कुटाम सबार ते सवा आसात दयाकन बसया देवादीन टायटस फेरावाच्या आत्म्या खातीर ते साम दिलां जेसिंता आनी कुटुंबाच्यांनी सांपियोचे मजतीन लाभलेल्या उपकारा अर्गां दिता प्रकाश वा मंजूर सांपियो लागीं रुताच्या बऱ्या भलायके खातीर ते सावन दिलां ताच्या कुटुंबाच्या संध्यांनी देवादीन मॅगदलीन पिंटो देवादीन जोसेफ पिंटो देवादीन एंटनी पिंटो आनी देवादीन विल्यम पिंटो हांच्या आत्म्या खातीर ते सावन दिलां जॉन बॉस्को पिंटो घरच्या आल्मा खातीर ते सावन दिलां अलेक्झांडर पिंटो रेशमा डिसोजा आपलो जल्म दिवस आचरण करता ते देवाक अर्गां दिवंक ते सावन दिलां आमचे मदें कांय रेशमा डिसोजा आसा जाल्यार ताका आमी बागी जल्म दिवस मागतां आनी देवाचे आशिर्वाद ताचेर आमी आशेतां देवादीन सिस्टर स्टॅनिस्लॉस हिच्या आत्म्या खातीर ते सावन दिलां ऑक्टेविया रॉड्रिगस क्लिटा प्रभू फेर्नांडिसान सांपियोच्या मजतीन एका प्रत्येक इराद्या खातीर ते सावन दिलां देवादीन मायकल डिसोजा आत्म्या खातीर ते सावन दिलां डिसोजा कुटुंबाच्यांनी देवाक अर्गां दितात लाभल्या उपकारां खातीर तशेंच रिटा तावरो हाच्या प्रत्येक इराद्या खातीर घरच्या आल्मा खातीर पुलगंदल्या आत्म्या खातीर आनी देवादीन तेरेज आनी लुवीस तावरोच्या आत्म्या खातीर आनी कुटुंबाच्या संद्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर विशेश त्या सवा खातीर ह्या सगळ्या खातीर ते सावन दिलां रोज मेरी तावरो देवाक अर्गां दिता सिल्विया मस्करनस घरच्या आल्मा खातीर ते सावन दिलां राजेश डिसोजा बाळांत शाबितायन जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता स्टॅनी डिसोजा प्रेसिल्ला रोजारियो ताचो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भारी देवाक अर्गां दिता प्रेसिल्ला रोजारियो आमचे मदें आसा जाल्यार तिका आमी बागी जल्म दिवस मागतां देवाच्या दाराळ आशिर्वादां ताचेर आमी आशेतां देवादीन संतियागो रॉड्रिगस
hacia atmiakateta saundela presella rosario या सर ते सवा सवे आमच्या बेनिफॅक्टरां पासत या संमेदानी पासत या कपेल बांदू कुम केल्ल्या समेस्तां पासत आनी तुमच्या पासत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो भगवंत पाद्र पियोच्या भक्ती कणो जेजू क्रिस्तातय आमी हांगासर जमल्या हे मिसाचें बलिदान आज ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर सगळो म्हयनो आत्मीक तरान भरच्याक आनी मोरये मायाची मजत तेच्या तेरसा मुखांत आमकां सदांच लपच्याक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांगासर आसा हो दीस आमी बऱ्या तरान आज आमी सुरवात करता देव आमचेर आशिर्वाद घालूं आनी पवित्र सभेंत आज एक वर्ती सांतीन आमकां आसा संभ्रमो अशें कोणाचें फेस्त जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेजा आमच्या सगळ्यांच्या की ल्हान तें कित्याक म्हळ्यार तें 23 वर्सांचें अंतर ताना देखून तिचे मजत आमकां आज गरज आसा ती आमकां कृपा ती आमकां एक आदार ल्हानपणायर कशें आमी देवाक मानवली जावन आनी एकामेकाक कशें सेवेची व्यक्ती जावन जियोवचें म्हूण सांत तेरेज आमकां शिकयता तिचें फेस्त आज आमी करता देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार महिमा आमी गावंक आसतलें हें फेस्त संभ्रमान आमी करचे खातीर तिची मजत आमी मागया तिची कृपा आमी मागया सांगातस भगवंत पाद्र पियोच्या मजतीन आमी कितें आशेता तें सगळें आमकां देव फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें आसा हे मिसाचें बलिदान आमी फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पालकी आनी तुका भावा भयण्यो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत केवळ सदां संवकार मुळे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयण्यो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Krista
बापा आपणाचे किरकोळपण आनी अस्कतकाय वळखून आपणाचेर न्हय बगार तुजेर सगळो विश्वास दवरतात त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माया मोगान घेताय. भाग्यवान तेरेजाक तुवें दाखयलेले काल्तिकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय सोलोन व्हर आनी अशें तुज्या सासणी सुखाच्या गोपान पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुजालेमा सोवे संतोष बरी जाया तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा. तिचे पासत रुदान करतल्या सोमेस्तानो संतोष बरी जाया तिचे सोवे संतोष बरी जाया. बुजवण दितली तिची स्ताना चिवून दादोशी जाया. तिच्या भरलेल्या हरदांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेश्वर अशें म्हणटा एक नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन वमता त्या वाळा परी राष्ट्राची संपत्ती. तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुजालेमांत तुमकां बुजोवण मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तणा परी फुलतल्यो. सर्वेश्वराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो पूण ताच्या दुस्मानांक ताचो क्रोध. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोवकार. तुझे मुखार मुसो होत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेश्वरा. तुझे मुखार मुसो होत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेश्वरा. सर्वेश्वरा म्हज्या काळजांत गर्व ना. म्हज्या दोळ्यांनी ओडविकायेची दिश्टी ना. ओडपणाचो रस्तो हांवें दवरूंक ना. म्हजो हात पावना तसल्या कार्याक हांवें हात घालूंक ना. तुझे मुखार मुसो होत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेश्वरा. करेस मुझे काळीज हांवें तड आनी शांत करून दवरला. आवयच्या हृदयान येतलेल्या दूध सोडलेल्या बाळका बरी. म्हजें काळीज शांती समाधानान जियेता. तुझे मुखार मुसो होत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेश्वरा. तुझे मुखार मुसो होत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेश्वरा.
संसाराच्या दुनिया कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उगडल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्या वेळार शीस जेजू सरशीन येवन विचारे लागले, सर्गींच्या राजान सकडावन्नी पडकोण तवळ जेजून एका ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मोदें उबें केलें आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हाना भुरग्या परी जाल्ले करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच घालतकन ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. जो कोण आपणाकच घालतकन ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो जातलो. जेजू क्रिस्तांतय भोव मोगाळ सान पाद्रे पियोच्या भक्ती काणू. जेजूचे ल्हान फूल सान तेरेस हाचें फेस्त आमी आचरण करता. सान तेरेसाक आमी समजोचे जाल्यार आयले वार सांज जाल्लो कार्लो आकुतीस हाका आमी समजोचें पडटा. वय भुरगोस 15 वर्सांचो. हे ल्हान प्रायर कशें सांज जावयेत. कार्लो आकुतीसीची जिणी आमी पळयली जाल्यार तो 15 वर्सां मात्र ह्या संवसारांत जियेल्लो आनी हेरां भुरग्यां परी चॉकलेटां खावचीं, आयस्क्रीम खावचें, काय आतां आमी बर्गर आमी पुरो म्हणटा आतां भुरगीं खालें घेतात, तें ताका अशें आसलें. तें खातालो तो. मोबायल तो वापरतालो. मोबायल आमची भुरगीं वापरतात, तुमी वापरतात. इंटरनेटय तो वापरतालो. आनी त्या उपरांत ताका दुबळी म्हळ्यार मोगाची. कोणी दुबळी पळयली जाल्यार तांकां कितें म्हणे कुमोग करची, आवय कडेन सांगून, बापाय कडेन सांगून. कोणी भिकारी मागतेली आयली जाल्यार आवय लागीं बापाय लागीं सांग तांकां तो कितें दितालो. पूण ताची विशेशता कितें म्हळ्यार तो मोबायल आनी इंटरनेट वापरतलो जाल्यारय त्या मोबायलांत आनी इंटरनेटांत ताणें येवकरिस्ताचें अजापां मात घालची आसली. आमकां केरळांत तुमी थोड्यांनी भेट दिले आसतले दोळत त्या पवित्र कुमगारांत सुमार 10 वर्सां जावन जेजूचें रोपणें थंयसर कंसयलेलें आसा. अजाप जालां तें. तुमी निजावणी आसा मिसा वेळार वाणसो कुमगार तुमी पळयलो जाल्यार तो एक फावटी तयार केल्या उपरांत चड तें पुराना तो. ते फ्रेश आसले बरेंच आमी वांटिचें पडटा. एक 4 म्हयने 5 म्हयन्यांत तो फुरून घेवंक सुरू जाता. तो वांटूंक जायना मागीर. देखून तो फ्रेश आसलोच वाणसो. पूण ह्या कुमगाराचेर सुमार 10 वर्सां जावन जेजूचें रोपणें थंयसर कंसयल्लें आसा आनी जायतो लोक पवित्र सभेन एक अजाप मांडून घेतला आनी जायतो लोक त्या पुणशेताक आतां भेट दिवन आसा. कोडयाळचो मुत्सोन वचून आयली. कार्लो आकुतीस कितें करतालो, असली संवसारार घडलेलीं पुराय येवकरिस्ताचीं अजापां पुराय ताच्या मोबायलाचेर डावनलोड करून दवरतालो. ताचेंच म्हणलें वेबसायट जाळी जागो ताणेंच केल्लो आनी तातूंत येवकरिस्ताचीं अजापां तो तांचो घालून आसतालो. हें प्रेरण ह्या ल्हान भुरग्याक खंयतान मेळ्ळें. आमच्या भुरग्यांक जाल्यार मोबायलार तें पळया हें पळया म्हणून थोडें इंट्रस्टींग असलें पळयतात, आसक्त असलें पळयतात.
पूण वो भुरगो दुसरें कांय पळयनातलो, फकत येवकरिस्ताचे विशयान जेजूचे विशयान. आनी हाका प्रेरण कशें लाभलें तोच सांगता. ताच्या कुमगाराच्या दिसा 7 वर्सांच्या प्रायर ताका कुमगार मेळिल्लो. कुमगाराच्या दिसा अशें पाद्रापान शर्माव सांगतना ताका सांगलेलें, आज तुज्या जिवितांत येवसो हो उंडो जेजू, तो फकत एक उंड्या कुडकोणें तो व्यक्ती, तो जेजूच तुज्या जिवितांत येता. आनी एक पोटी तुवें ताका सेवल्या उपरांत तुज्या जिवितांत तुवें ताचे बरें जावंक आसा, जेजू बरें जावंक आसा. आनी हें ताका लागलें. आनी ताचे उपरांत ताणें जेजू बरें जियोंक सुरू केलें. सदांचे ते मिसा येतालो तो आवय बापाय सांगाता, सदांच तो तेर्स म्हणटालो. आनी जायतो वेळ इगर्जेन तो मागण्यांत करशितालो, भुरगो जावन तो मागण्यांत करशितालो. आनी वेळा वेळा प्रमाणे आराधनांत करशितालो. मरता म्हणसर ही ताची साल आसली, हें ताचें टायम टेबल म्हणटा वेळा पट्टी आसली. ताका कोणें विचारलें, कार्लो तूं कित्याक जेजू कितलो लागीं? तो म्हणलो, जेजूक लागीं आसलो शीस जुवांव, हांवूय जेजूचो इश्ट जुवांव बरीच. ह्या जुवांवन कितें केलें, जेजूच्या निमाण्या जेवणा वेळार जेजूच्या हर्द्यार आपली तकली दवरली. म्हळ्यार जेजूक आपूण मस्त लागीं. कुर्साच्या मुळी आसलो जुवांव मात्र हेर शिस्त इंदानातले. जेजूचो इश्ट तो. ह्याच जुवांवक आनी ताच्या अन्याका भावा जाकोबाक घेवन जबेदावाची आवय थंयसर आयिल्ल्या वेळार, जबेदावाच्या पुतांची आवय थंयसर आयिल्ल्या वेळार जेजू विचारता, कित्याक तुवें आपण हाडलें तुज्या दोगा पुतांक? जेजू ती कितें म्हणटा, एकल्याक तुज्या उजव्याक, एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसोवंक जाय. एकलो जुवांव आनी एकलो जाकोबाक, ह्याच मोगाच्या इश्टाक. पूण जेजून कितें म्हणलें, हांवें दिवची कार्स तुमी पियेतात गी, कांय जुवांव म्हळ्यार अशें हांव पियेतां कित्याक हांव तुजो इश्ट. आनी जुवांवच्या वंजलान मात्र हें उतार बरोवन आसा, आपल्या इश्टा पासत कितें जीव दिवचे प्रास व्हरतो, मोग दुसरो ना. दुसऱ्या वंजलेस्तान तें बरोवं ना. कित्याक हांव म्हणून जेजू खातीर जीव दिवंक तयार आसा म्हणल्यार असो एक गुर्त तो. निमाणें ह्याच जुवांक धरून पात्मोस म्हणल्या त्या कुद्र्यार गेल्ल्या वेळार तो कश्ट सोंसता. ते कश्टांनी थंय आसतना ताणें बरयल्लें बूक जुवांवचें उगडापण आमी निमाणें पळयता. ताज्या उपरांत जुवांवचें पत्रां तातूंत कितें आसा सगळ्यांत जेजू खातीर आपले कश्ट हांव समर्पितां, म्हज्या इश्टा खातीर म्हजे कश्ट हांव समर्पितां. हें जावन आसा जुवांवचें काळीज. जुवांवचें काळीज म्हळ्यार एका भुरग्याचें काळीज. देवाचेर तो संपूर्ण वंदन रावलो. आनी कार्लो आकोतीस म्हणटा, हांव ह्या जुवांव बरी म्हजी जिणी, म्हज्या सगळ्या जिणयांतलें म्हज्या जेजूक, म्हज्या इश्टाक हांव समर्पितां. देखून कोण पळय येवकरिस्तांत भाग घेता, मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता, तो हायवेर गेल्ले बरी. हायवे आमी पळयला, राज रस्तो, तातूंत बेगीन वचून पावयेत. कोण येवकरिस्त हायवे, राज रस्तो, सर्गावटी वाट, बेगीनच पावयेत येवकरिस्तां मुखांत. तें कार्लो आकोतिसान दाखोवन दिलें. आनी उपरांत ताका लुकेमिया म्हणल्यार ती पिडा, कॅन्सर पिडा आयली. एक हप्तो तो वळवळ्ळो. आनी ह्या वळवळ्या मदें आसतना ताका कोणें विचारलें, तूं कश्टाताय कार्लो? कार्लो म्हणलो, हे सगळे कश्ट हांव पापा बेनेडिक्ट 16व्याक, म्हळ्यार त्या दाळा तो पापसे बसलो पापा बेनेडिक्ट 16 2016 वर्सा तो अंतरलेलो वो कार्लो आकोतीस. आनी हे म्हजे कश्ट पापा बेनेडिक्ट 16व्याक आनी सगळे पयस सभेक हांव समर्पितां. म्हजी एक आशा इतलीच, हांव मरतना म्हाका सांव फ्रांसीस आसिसाच्या फोंडासरशीन म्हाका निकेपेवंक जाय. आनी ताच्या आशे प्रमाणे इटलींत आसिसेंत जाग्यांत सांव फ्रांसीस आसिसाच्या फोंडासरशीन कार्लो आकोतिसा निकेपेलो. आनी 2019 वर्सा 2019 वर्सा ताका भाग्यवन पासाच्या वेळार ताजो फोंड उक्तो करतना ताची कूड तशीच आसली. आनी आतां ती परगट जाग्यार लोकांक पळोवंक थंयसर दवरल्या. 4 सप्टेंबराच्या 7 तारखेर कार्लो आकोतिसाक पापा लियोन सांत म्हूण पासारलो. ह्या भुरग्या तांकां कितें आमकां दिसता, तो एक अतीव मोग जेजूचो, तें सोडल्यार हेर कितेंच ना. तो मोग कसो की म्हळ्यार म्हाका म्हजो जेजू सोडल्यार म्हाका कितेंच ना ह्या संवसारान. म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजी भाव, म्हजी भयणी, म्हजी कुटुंबादारां, म्हजी सैरी देरी, हें सगळें देवान म्हाका दिल्लें देणें. हांव तांकां लबदून जिवन कांय जावंक ना ह्या संवसारान. तितलेंच
म्हजें घरदार, म्हजो पयसो, म्हजो दुडू, म्हजे शेजार, हें सगळें देवान म्हाका दिलें ह्या संवसारांत. हेर कितेंच ना म्हज्या जिवितांत. कित्याक? म्हजें म्हणलें म्हजी मुखली गॅरंटी म्हाका ना म्हज्या जिवितांत. हें जावन आसा भुरग्याचें जिवीत. एक भुरगें आवयचेर आनी बापायचेर हुंदोन जियेता. ताका आवय आनी बापाय सोडल्यार दुसरें कोणूच नात. सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फुली तशेंच. ताका जेजू सोडल्यार, ताका तसो देव सोडल्यार तें कोणाचेर पात येता? तें सगळें ताणें संत भक्ताचेर सोडल्यार सांत तेरेजा उरलें कोणी ना, उरलें देवाचें देणें. देखून तांचे कडेन झगडें करून कितें फायदो ह्या संवसारांत? म्हज्या आवय बापाय लागीं झगडें करून कितें फायदो? म्हज्या भाव भयणी जाल्यार झगडें करून कितें फायदो? हांवें आसचें ह्या संवसारांत थोडींच वर्सां. हें भुरग्याचें जिवीत, कांयच फायदो ना. पूण आमी कितें करता? आमी व्हड जाता जाताना आमचें शिकाप तकलेक चडटा. थोडे फावटी आमकां संबंद भारी कश्टाचे जातात. दुसऱ्यांचो राग, दुसऱ्यांचो द्वेश. तुमी आतां तें वाचली पळयल्यात. थोडी मात हांवें वाचली तांतलो. कोर्ट केसी कितली आतां कोर्ट केस. आनी आमचो संबंद बरो जावचे खातीर शेजारा भाव भयणी संगी जाग्याचे समस्ये हे पळय कित्या खातीर आमकां हे पळय हे इराद येतात. इतलेंच आमी देवाचेर हुंदोन जियेना. आमकां फकत आमचो जागो, आमकां मनशां, आमची दुस्मानकाय हेंच संवसारांत आमकां चड 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 वाडोवन येता. आज तुमी वेळ दिवन हांगासर इगर्जेक आयल्यात, गरज नासलें तुमकां हेरा बरें घरा रावूं येता आसलें. जायतीं जाणां तांच्या ड्युटेक येतात आज, देखून ती हांगासर नात. जायतीं जाणां तांचें कमिटमेंट आसा, खंय वचूंक आज नात. पूण जायतीं जाणां घराय आसात आतां. तांकां मिसाची गरज ना, तांकां मागण्याची गरज ना, तांकां पिकनीक जाल्यार गरज आसा. म्हळ्यार तांचे विशयांत आमी पाड उलोवंक हांगासर येवना. पूण कितें आमी सांगूंक सोदता म्हळ्यार आज आमकां कितें गरज आसा जिणेंत. एका ल्हान भुरग्या परी देवाचेर हुंदोन जियोवचें तें म्हण तें काळीज केदाळां म्हाका देव दिता. देखूनच आयच्या उद्गारांत आमी आयकलें, आमच्या भयणीन अपुर्ब्यान वाचलें. कितें वाचलें आयकलें तुमी? बापा सर्ग आनी संवसाराच्या धन्या, जाणट्या आनी बुदवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती, ल्हानांक तुवें कळीत केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. जाणटे आनी बुदवंतां लिपोवन दवरल्यो. आमी जिंचे जाणटे बुदवंत मात्र ह्या संवसारांत जियोवचे मनशां आमकां कांय ना, कांय तुका देव राखता, तुका देव सांबाळटा, तुजो देव मोग करता. देखून सगळ्या वंजलान तुमी पळया, कोणाकी जेजून पातकी म्हणून म्हणलें ना. त्या फारिजेवान त्या स्त्रीयेक म्हणलें ती पातकी म्हणून, जेजून म्हणलें ना. जेजून तिका बाये म्हळें, जेजून तिका स्त्रीये म्हळें. बाये आनी स्त्रीये म्हणून शब्द वापरलो जेजून खंय खुर्सार मोरयेक. म्हळ्यार पातकी स्त्री जाल्यार संवसाराच्या दोळ्या मुखार म्हाका ती आवय. हर एका स्त्रीयेक जेजू आवय म्हणून तापयता, पातकी म्हणून आपयना. हर एका मनशाक जेजू आपलो भाव म्हणून तापयता. हर एका मनशाक जेजू आपलो बापय म्हणून तापयता. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापय, कोण म्हजो भाव? जी कोण देवाची कुशी करतात ती म्हजी आवय, तो म्हजो बापय, ती म्हजी भयण, तो म्हजो भाव म्हूण जेजूस सांगता. हें कोण सांगता? हे भुरगें सांगता. हरयेपटी एका भुरग्याक हांव म्हजो डाडा, ही म्हजी मम्मी, ही म्हजी आतां पळय आंटी म्हणची, ही म्हजी आंटी, हो म्हजो अंकल. जेजूय तशेंच म्हणटा तुका मोगाळ भाव भयणी. आज तूं हांगासर मिसाक आयलाय, तुका भयणी म्हूण तो उलयता, उलो करता. तुका भावा म्हूण तो उलो करता. पातक्या म्हूण उलो करिना जेजू तुका. खोट्या म्हूण उलो करना. तें पुराय कोणाक? कपटी मनशांक जेजून म्हणलें. आग्याच्या पिलाणो म्हणून ते जुवावन म्हणलें तांकां. कित्याक? ते संवसाराच्या चिंतपा प्रमाणे जियेतात, देवाच्या चिंतपा प्रमाणे ते जियेनात. देखून देवाच्या चिंतपा प्रमाणे आमी जियेत जाल्यार एका ल्हान भुरग्या परी आमी जावंक आसा. देखून आज आमी मिसाक आयिल्ली आमी समजुया, तुमकां कितलीय प्रायज जाल्या जाल्यार तुमी आज देवाच्या मुखार भुरगीं, जेजूची भुरगीं. तुमी भुरगीं आहा म्हूण जेजू तुका आपयता. कशें सांत तेरेजाक, कार्लो आकुतिसाक आनी पाद्रे पियो हर एकल्यांक तो म्हणटालो ही म्हजी भुरगीं म्हणटालो. पाद्रे पियो हांगा आसलो जाल्यार तुका म्हणटालो हे म्हज्या भुरग्यां म्हणटालो. प्राय म्हण न्ही, तुमी देवाची भुरगीं म्हूण एकल्यास. देखून आज आमी मिसाच्या बलिदानाक आयल्या. देवाक आमी अर्गां दिवया हो दीस आमकां फोव केल्ल्या खातीर. जेजू उंडो मोडून मकाण तुका दिता आनी म्हणटा गे बाबा भयणी हो उंडो हे म्हजें माज. तुका भुरग्याक कशी आवय आपलो पाणो दिता, हांव तुका
म्हजी जीण तुका भेटोवन दिता ह्या उंड्या रुपार. घे हो वायन हें म्हजें रगत, तुजे कुडीन ताणें म्हजे कुडीन वचचें रगत. म्हजें रगत कशें हेरां खातीर हांवें भेटयलें, आज तुजें रगत तुजी जिणी हेरां खातीर भेटयलेलें जावन देखून हें मिसाचें बलिदान जावन आमी घरा येता आसतना आज हो संदेश आमी घेवया. कोण ह्या ल्हान भुरग्या परी आपणाक कल्तो करता ताका देव वर्त करतलो. आमेन. बाबा भेटैता वस्तुका स्वीकार करे बाबा. फुल्या वायनासंगी भेटैता हे घेणे मानून तुगे बाबा. स्वीकार स्वीकार कर बाबा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वाद कर मोगान तुझ्या देवान जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बाबा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वाद कर मोगान तुझ्या देवान जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानवलात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान हे आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेमक्या पिसपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव कणवळ्या बापा, कालतेपणाची विश्वासाची आनी मोगाची सर मनशांचे सोडून पसो तुका समर्पिल्लें भगवंत तेरेजाचें त्यागी जिवीत तुका मानतात असलें बलिदान जालें. हे सतीचे शेगूण आमच्या काळजांनी वाडय म्हण आमी मागतांव आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानान मनशांचे सोडून पसो तुका भेटयतांव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर कळ्यानी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलेलें त्या भक्ता भगवंत तेरेजा पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणतांव. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाक वळख आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या सजिवितां तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्यास सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे वरण आम्ही समरंगा, तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही परगटला. तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सारके वर्गा बराबर तेका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बुरवसो धरून मरण पावल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे मेळ संगती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूतां आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आसिसीच्या सान फ्रांसिसा आनी सान क्लारा, सान पाद्रे पियो, सान आंतोनी, आयच्या दिसा आमी संभ्रमचें जेजूचें ल्हान फूल सान तेरेस हांचे बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज कायम, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमचे सुलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये तूं संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये तूं संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रितीच्या बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत तेरेजाच्या काळजा परी
आमची कळसां तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगाच्या उज्यान देसान देस देख पेटय आनी सगळ्या मनशांक तुजी आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. बसून याद क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडता. आतां हांव उंड्याचेर आशिर्वाद. सर्गींच्या बोदयाळ बापा, हो बरो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता. आयच्या दिसा सांग पाद्र पियोचे विनवणेन आमची ते सवा मागणी आनी इरादे तुजे समका दवरूंक ताजी भक्तिगत जावन हांगासर आमकां पावयल्ल्या खातीर आराधन करूंक नवें करूंक आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां फोव केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ह्या संदर्भार हांगासर हाडलेल्या ह्या पवित्र हुंड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे दान दिल्ल्या सुमेस्तांक आर्थीक तरान आनी हेर रितीन मजत केल्ल्या सुमेस्तांक तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक तांकां बऱ्या भलायकेक जायत्या बेसावांनी आनी तांच्या कुटुंबां सूख संतोश शांत समाधान माया मोग हें सगळीं पवित्रत्मेची देणी आनी फळां तूं तांकां दयार कर. तांकां तूं कितेंच उणें करिनाका आनी हे उंडे स्विकार करतले आमकांय सदांच तूं राख आनी सांबाळ. बऱ्या भलायकेन आमकां दवर. तुजेर आमचो भरवसो आमची पातयेनी आमचो भावार्थ सोडो आनी वाडो. हे उंडे स्विकार केल्ले वरवीं आनी सेवल्ले वरवीं आमच्या आयकुडी आत्म्याक जाय जाल्ले पवित्रत्म्याचे बळ भलायके तूं आमकां फावो कर. ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन. आतां एक घडी मुगाळ भाव भयणीनो, हे आतां हांगासर ते लावणी आसा. ते लावणी करच्या पयलें आमी शीत ते लावणी करना. ताका एक मोठवी तयारी आसा. आमी हांगासर आयल्या आराधन आमी केलें, नव्यान आमी केलें, मीस भेटयलें. ती तयारी खंयची गी म्हळ्यार एक घडी आमचें मन आनी काळीज आमी नितळ करचें. कित्याक ते लावणी केल्ले वरी आमकां ताजो फायदो मेळचे जाल्यार आमचें मन आमचें काळीज नितळ जायचें. तें कशें नितळ जायचें की म्हळ्यार आमी सगळ्यां खातीर मागोवंक जाय. कोणाकच सोडिनासतना आमच्या दुस्मानांक जावं दी, आमी थोड्यांक द्वेश करता जावं दी, मनशां सैमान आमी वस्तुपातकां करनासता. पूण आमी ते लावणी केल्ले वरवीं आज आमचें मन नितळ काळीज जाता मात्र न्ही, आमी कोणाक बरें मागता तांकांय बरें जाता. आनी आमचो तो द्वेश कितें आसा जाल्यार तें सगळें उणें जाता. देखून हे त्या लावणीचो फायदो आमकां मेळचे जाल्यार एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. पयल्यान पयलें आमी देवाक दिन वासपटया. कित्याक म्हळ्यार आज हांगासर थोडो वेळ हांगासर आमकां फावो जालो जाल्यार आमकां सबाज जाणांनी मजत केल्या. पयलें जावन आमचे कपचीन फ्राद हांगासर हे नोवेना करतात. सर फ्रादी खातीर आमी मागया. 17 जण हांगासर आसात. थोडे प्रायस्त आसा, जायती सेवा तांणी दिल्या. वेळा वेळा प्रमाणे तुमकां ते गरजे पडटात, पावतात. तांचे खातीर आमी मागया. दुसऱ्यान आमची कोर कमिटी म्हणून आसा, आमचे मदें आसा भयण जुलियट लासरादो, आनी ते संदे जायतो त्याग सॅक्रिफीस करून हांगासर तांचो वेळ दिता. तांचो एक घडये बेर उडास कडयान देवाक अर्गां दिवया. आनी आज आमकां मिसाच्या बलिदानाक उमो केल्या कांतारिस्त आसा हांगासर आमकां भाव सायमन पायस बाजाल फिरगजेतान तो आयला. पण ताचो वेळ दिवन आमकां तो कुमो करता. आमचे कांतारिस्त आसात, इतले आमकां ताणें मजत केल्या आज. आनी हेर सर संदे हांगासर हर एका रितीन आमकां कुमो करतात. आनी तुमी उडास काडा. तुमच्या जिवितान कोणें सगळ्यांनी तुमकां कुमो केल्या, त्याग केला, सॅक्रिफीस केला. एक घडये भर तांचो उडास काडून देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी दुसऱ्यान आमकां कोणें वायट केलां, आमचें नांव पाड केलां, आमकां कोणें विकृत केलां जाल्यार आमकां कोणें परगट जाग्यार आमचो मान काडलो जाल्यार, म्हळ्यार तांच्या उतरांनी आमची मर्याद काडल्या जाल्यार ह्या समेस्त आमी उडास काडया आनी तांकां आमी बक्षाणें दिवया.
तांचे पासत आमी मागया देव तांकां बरें करून दी. कित्याक अशें जालां म्हणल्यार आमी नेनाव हो एक मिस्तेर, पूण समेस्त तांकां खातीर आमी मागया, तांकां आमी बरें मागया. ताचो उडास काडल्या उपरांत आतां आमचे दोनूय हात म्हाका पळया, तुमी अशें धरा, दोनूय हात तुमी दवरा तकलेर सारके दवरा एक घडी, आनी आमचे दोळे धांपया आनी सोम्याची कृपा आमी मागया. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्याचेर तूं आशिर्वाद घाल. आज तूं आमकां हर एकल्याक भुरगें म्हूण आपयता, ह्या सर भुरग्यांक तूं आशिर्वाद घाल. हर एकल्याच्या मोतींत काळजांत जायती तेसां मागणी इरादे घेवन हांगासर व्हडा बावार्थान आनी बरवशांत ती हांगासर आयल्यान तांकां तूं राख आनी सांबाळ बऱ्या भलायकेन दवर. तांच्या मोतीन कितेंय वायट आसा जाल्यार, तांच्या उतरांनी वायट येता जाल्यार, तांच्या करण्यांनी वायट आसा जाल्यार तें सगळें तांच्या तान काण उडय. पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी तूं तांकां बर. तांच्या मोतीन सदांच काळजांत तशेंच तांच्या सगळ्या कुडी आत्म्यांत बरी भलायकी, पवित्र आत्म्याची देणी फळां हें सगळें तूं तांकां दायर कर. कितें ती आशेतात ह्या संघसर आयिल्ली ही सर पाद्रपेची भक्तिकां, तें सगळें तूं तांकां दायर कर. तांची पातकां तूं बक्षी, तांकां कितेंच तूं वायट करिनाका, कसलेंच वायट वडणी तांचेर जैत उरिना जावं. तांकां सदांच बऱ्या भलायकेन मोतीक समाधान दिवन आनी सगळ्या बऱ्या करण्यांनी तूं तांकां नेटय. ही बरीं भुरगें जावन जियोचें तांकां भाग फावो जावन दी. ह्या सर बावार्थांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां बरेपणान तूं दवर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. गाय घेऊन पवी झाल्या, जेजूचो मोग करून माया मोगान जियेन सर्गेचे सुख फावो जावं. माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. Padre Pio Papa
Sam Padre Pio, आम्हा पासत विनंती कर, बघ्य खुसाचे कृपेन देवर आमच्या देवा, आमच्या दुश्मनांचे, बापाचे, पुत्राचे, पवित्र आत्म्याचे नावी, आमेन.